आता आमी वाचूया दुसरे सामुएलाचें पुस्तक 11वां स्वर. सुरवातेची ओड. वरोस सोमच्या वेळार राजा लोडायक वेताळे त्या समयान दाविदान जोआबाक आमोनीतेचे निसंतोन करूंक राबाक शाराक वेळ घालूंक धाडलो. ताचे बरोबर आसले ताचे सेवक आनी आख्खी इस्रायली पोरजा. पूण दावीद जेरुसल्याक रावलो. एक दीस दोनपार जातोच दावीद आपले बाजेवेलो उठून राजमहालाचे तेरेसेर भोंवडी मारतालो. थंय तावन ताका एक बायल नाताना दिश्टी पडली. ती बायल भोव सुरेख सुंदर आसली. ती बायल कोण ती दाविदान खबर काडूंक लायली. तांणी अशी खबर हाडली, ती बेतशेबा एलेमाची धूव आनीक उरियास नांवाच्या हेतीची बायल. तेन्ना दाविदान तिका आपोवंक धाडली. ती ताचेशी आयली. तिचे म्हयन्याचें जावन ती नितोळ जाल्ली आनी तो तिका घेवन न्हिदलो. उपरांत ती घरा परतली. ह्या सुवातेर दावीद आपलो ताबो सांडटा. शेजाऱ्याक एक वस्तुरी थिंगासोर नावता तें पळोवन दावीद थिंगासतोर थीर रावलो काय? तो विसरून गेला तो राजा म्हणून ताका एक ओत्मीक आसा आनी ताका विचून काडला. अभिषेक मनीस म्हणून तो विसरलो. जेन्ना नाताना एके वस्तुरेक ताणें देखली, रोखडीच तिका आपयली. ह्या भाशेन आपयता आसतना बेतशेबान म्हणूंक जालें, म्हजो घोव घरान ना, म्हजो घोव घरान ना, आनी ह्या भाशेन म्हजें घर सोडून भायर सरप हें अपमानाचें. हांव असली वस्तुरी न्हय. जायत्यो बायल्यो घोव घरान कामाक भायर सरचे वागल्यार ती रोखडीच घरान रावनात. घराक ते ताळें लायतात आनी मागीर रस्त्यार थिंगासोर भायर भोंवंक वयतात. शॉपिंग मॉलान भोंवंक जाय, भायर वचोन भोंवंक जाय. एके कडेन पांय रावनात. अशें म्हणटात दाविदान आपयलें आनी ती रोखडीच गेली. दाविदान थिंगा पातक करपाची आपची इच्छा दाखयली आनी तेन्ना बेतशेबान अशें म्हणोंक जासलें. कितें म्हणोंक जासलें? अशें पिशेपणां उलयना काय? तूं राजा आसतलोय, तूं अधिकार नासतलोय, पूण हांव एका बोरवाश्यान चलता पळय ताजी बायल. म्हजो घोव झगडोंक गेला. म्हजो घोव ना म्हणून तूं म्हाका आपयला. चोत्राय दवर. हांव असली वस्तुरी न्हू. आनी जरी तर दावीद थिंगासोर जबरदस्ती करता आनी तो कसलो एक दादलो, खंयचोय दादलो एके वस्तुरीक जबरदस्ती करी जाल्यार म्हाका साल्वार कर, म्हाका साल्वार कर, अशी एक वस्तुरी बोबाळ मारता. आनी ह्या भाशेन वस्तुरी बोबाळ मारून जरी तर ती आपल्याक साल्वार करपाक ह्या भाशेन बोबाळ मारता आनी तरी आसतना तिचे विरुद्ध कोण जर अपराध करता तें तिजी चूक न्हय. जें अशें करता ताका फात रावंक जाय. पूण बेतशेबान असो बोबाव केलो काय? जेन्ना दाविदान तिका आपोवन धाडलें तेन्ना दाविदान तिचे आपल्याची इच्छा दाखयली. घडयेक जाय तर बेतशेबा भितरूच आसल्या आसतली. कित्याक? हांवें येवजण केल्ले ते फासाक हो फासलो. हांव जाणा आसलें दावीद म्हाका वयसान पळयतलो. हांव जाणा आसलें दावीद म्हाका आपयतलोच. ह्याच पासत हांव उकटें थिंगा नातालें. कुडीचे आशेन बोल्लेली बेतशेबा आनी कुडीचे आशेन बोललो तो दावीद आनी दोगांय मेळोन कुडीचेर ताबो दवरूंक ना आनी ताणें तेन्ना पातक केलें. ताणें चिंतलें आमची आतां इच्छा पुरी जाली. ना, सर्वेस्पराचो थंयसर क्रोध थिंगा देंवोन आयलो. हें तें विसरलीं. पातकान जल्मलो थंयसर तो मनीस आतां मेलो. दावीद रडलो, खूब रडलो. बापा, बापा, म्हज्या पुताक तूं मारी नाका. तुवें केला पळय ते पातकाक लागून तुवें बोक्षणें मागलां म्हणून हांव तुका बोक्षणें दिता. तुका मरणाचें पळय जें फर्मोण पडोंक जाय आसलें हांव तें आतां काडून उडयतां. पूण तुवें केला पळय ते पातकाचें आतां हांव पातकान जल्मला पळय तो वाचचो ना. फर्मोण. आतां आयकोतात ती म्हज्या भावा भयणानो. दावीद असो आसलो. आपल्या कुडीचेर ताबो ताणें दवरूंक ना ताचें कारण तुमी जाणाव? तो आपलें मागणें करपाचें जिवीत तो सांडटा. दिसान 3 फावटी मागणें करतालो पळय तो दावीद. आख्खो दीस तो न्हिदलो आनी मागीर उठलो. तुवें मागणें कित्याक करूंक ना? आपली जबाबदारी जाणा आसतना थिंगा युद्धाक वचोंक जाय आसलो तो दावीद. आपली जबाबदारी सोडून दिता आनी तो घरानूच आतां रावता. ताचें फळ कितें आतां? आतां जबाबदारी विसरून घरा रावता. आपलें आत्मीक जिवीत पासून सांडटा आनी कुडीचे आतां वंदोणेन आसा. थोड्यांक कुडीचे लोबदोणेन बोल्ले, एक नाका जाल्ले वस्तुरेक आपयले. तिये सांगातावे विचार कोत्ता आनी शेवटाक हो विशय खंय भायर वचना जावच्याक बेतशेबाच्या घोवाक मारता. कितलें खोर हें. कित्याक ताणें हें वायट पावल मारलें? ताब्यान नासलो त्या पासत जेन्ना कूड ताजी तेका वंदोणीन आपयता. कुडीक ताब्यांत दवरूंक ना.
वळखोना पळय ते वस्तुरेक आपयता आनी शेवटाक तेज्या घोवाकूय ताका जिवेशी मारपाचें येवजण कोत्ता आनी ताचें खावरान कितें तुमी जाणाव? ताच्या कुडीच्यो लोबधोण्यो. ताका ताणें धामावंक धरूंक ना म्हणून भावा भयणानो. आमच्या जिवितांत जायत्या जाणांचे जायते दुस्मान आसात. पयशांचे वाटेन तुमचो दुस्मान जावंक जाता आनी दुयेंस तुमचो दुस्मान जावंक जाता. तुमचे फामिलींत तुमचे दुस्मान जावंक जाता आनी तुका बेकारपण तुमचें दुस्मान जावंक जाता. तूं काळो म्हणून तुजे नदरेन तूं दुस्मान, तूं मोटवो म्हणून तुजे नदरेन तो दुस्मान, तूं लांब म्हणून तुजे नदरेन तूं दुस्मान. हे सगळे तुजे दुस्मान जावंक जाता आनी पूण हाचे वयर तूं व्हडलें दुस्मान तुजे भितरूच आसा. तें कितें तुमी जाणाव काय? आनीक ताब्यान दवरूंक ना पळय तें लोबधोणेन भरलो तुजो स्वभाव. ज्या मेरेन तुजे भितर हें आसा, ज्या मेरेन तूं तांकां सोमती दिताय, तांकां तूं जितलीं बुरशीं पिच्चां दाखोवन तूं तांकां आनीक मुखार वत्ताय, तुका जैतिवंत जिवंक जावचेंच ना. असलें तूं सगळें पळयताय आनी हांकां तूं तिंगा सोमती दिताय. आनी असले वायट कामाक लागून आयज कितले तरणाटे आनी भुरगीं पासून धांवतात तुमी जाणाव काय? एक भाव आनी भयण दोगांय तिंगा शिंकतालीं आनी अशें एग्जाम येताना तिंगासोर तीं दोगांय शिकोंक वयता वेळार थोडो वेळ टीव्ही पळयतले म्हणून टीव्ही ऑन कोत्ता आनी मध्यांत बुरशीं पिक्चरां चलतालीं आनी असलें बुरशें पिक्चर चलतना ते व्हडले भयणीन तें चॅनल बदलूंक जाय आसलें पूण तें बदलूंक ना. तें बुरशें पिक्चर पळयता आसतना चॅनल बदलूंक जाय ताचे भितर थाबो ना. ताणें तें पळोवंकूच उरलें आनीक ताजो भावूय तेंच पळोवंक उरलो. कितें घडलें तुमी जाणाव? हें असलें बुरशें पिक्चर पळयता पळयता तांचे भितर पसून असलीच परिक्षा जाली आनी ती तायणेंत पडली. हांव व्हडली भयण म्हणून तें विसरलें, हांव भाव म्हणून तो विसरलो. तांणी पातोक आदारलें. हें एक बरयणार थिंगासोर प्रस्न कोत्ता आसतना त्या चेडवान आपल्याक ताचो उपाय दिवं म्हणून थिंगा बरयल्लो वो एक विशय. हांव ह्या भाशेन टीव्ही पळयता आसतना, हांव असलें बुरशें पिक्चर पळयता आसतना म्हज्या सांगाता म्हजो भाव आसलो म्हणून हांव तें विसरलें. हांवूय ताणेन पडलें, म्हजो भावूय ताणेन पडलें, आमी दोगांनी तें पातोक आदारलें. पूण आतां कितें म्हणून सांगता तुमकां मुखार? दर एक राती म्हजो भाव येता आनी पातोक आदोरया अशें म्हणटा. हें सारकें न्हू आनी हें करचें न्हू अशें म्हणटाना. जाल्यार तुवें कितें केलें? तुवें म्हाका हे भाशेन ताणेन कित्याक घातलें? तुवें म्हजें सांगाता ह्या भाशेन कित्याक केलें? तुवें जें केलां आवय बापूयक हांव सांगतलों. तें चेडूं आतां दुखां गळोवन थिंगा बरयता आयज म्हज्याच घरांत म्हजोच भाव. ताचे वटेन सुरक्षीत हांव ना. ती पातकीं चित्रां पळोवन थिंगासोर आतां ह्या परिस्थितीन हांव पडलेलें आसा. भावाकूच फसयलो आतां तोच भाव. दर एक राती तो येता आनी कुडीचेर लोबधोणेन पडला. म्हाका आतां शांतीच ना अशें जालां. हिफेन्नान पडला अशें दिसता. कितें कारण? कोण पळय कितें तें सगळें दिसतें सगळें विसरोन भुरगीं कित्याक अशें कोतात ताचें कारण कितें काय? कोण कितें पळय कसली सोयरीगत आयज मनीस कितें कोत्ता हें सगळ्याचें कारण कितें काय? असलीं बुरशीं पिक्चरां पळयता तेंच कारण न्हय? असलीं बुरशीं पिक्चरां चित्रां पळयता तेंच कारण न्हय? ताबो नासतना जेता तेंच कारण न्हय? चोत्राय दोरात आवय बापायनो. तुमच्या भुरग्यांक ते त्रास कोत्तात, ते कश्ट कोत्तात अशें म्हणून ती जीद कोत्तात म्हणून तूं तांकां मारगायेचो फोन दिता. आपलो रूम बंद करून ती भितर बसता. दारार मारीत जाल्यार कितें म्हणटात? कितें कोत्ताय? हांव शिंकतां डॅडी. तूं कितें कोत्ता गो? हांव शिंकतां मामी. कंप्युटर घेतला, सेलफोन घेतला, ती आतां दारां बंद करून भितर आसा. भितर बसल्या म्हणून तुमी चिंतें नाका ती शिकता म्हणून. त्या चोत्रायन तुमी रावात, ती भितर शिकोना थिंगासोर. आवय बापायनी तुमी चोत्रायन रावात. धाकट्या भुरग्यांकूच तुमी कंप्युटर आनी सेलफोन दिला. वय आयज पळय तें शिक्षण आसा पळय तांकां कंप्युटराची गरज आसा. जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक तो कंप्युटर उजार करूंक जाय जाल्यार ते सगळ्यांच्या मुखार आसूंक जाय. घरांत सगळ्यांक दिश्टी पडटा त्या सुवातेर कंप्युटर दवरात. तुमचीं भुरगीं दार बंद करून भितर तर कंप्युटर उजार करता सेलफोन उजार करता परवानगी दिनाकात. म्हजे पसून 2 पूत आसात आनी ते पसून तोंडे पिरायेर आसात. व्हडलो चेडो तो जो व्हडलो जावन आसा आनी दुसरो 4 वर्सां ल्हान. एक बापायच्या रुपान म्हजी एक जबाबदारी आसा. ते दोगूय आपल्याच्या बेडरूमाचें दार वोटोताणेन बंद करूंक जायना. दार बंद करून न्हिदोंक जावं ओ तें बसपाक ती परवानगी ना. हें म्हज्या घरांत तें कंडिशन आसा.
हांव चड करून प्रवास करता त्या पासत भुरग्यांशी उलोवंक जाय म्हणून तांच्या लागीं फोन आसा. मातशें तुमी चोतरां आयकात. खंयच्या दिसा येवन तांकां दोगांकी म्हणटा खंयच्या दिसा तुमी फोन हाडून म्हाज्या टेबलार दवरूंक जाय आनी ते दोगूय येवन म्हाज्या टेबलाचेर फोन दवरता. परतून हांव मिटिंगेक वयता आसतना तुमचो फोन व्हरात ते व्हरतात. लिपोवन दवरून तांचेच लागीं तो फोन तांच्यान दवरूंक जायना. दुसरें, तांच्या मोबायलार पळय ताणें पासवर्ड दवरला तें म्हाका जाणा जावंक जाय. खंयच्याय वेळार वचोन हांवें त्या मोबायलान पळोवंक जाता आनी खंयच्याय वेळाचेर वचोन म्हाज्यान ते मोबायल पळोवंक जाता. तांचेर दुबाव ना अशें न्हय, पूण ते वाट चुकनात त्या पासत. ह्या भाशेन हांव चोतरायन रावतां. आनी इतलेंच न्हय, म्हज्या फोनाचे सगळे पासवर्ड म्हज्या भुरग्यांक खबर आसा. म्हज्या कम्प्युटराचे पासवर्ड सगळे म्हज्या भुरग्यांक खबर आसा. खंयच्याय वेळार ताणें म्हजो मोबायल फोन उक्तो करूंक जाता. खंयच्याय वेळार ताणें म्हजो कम्प्युटर ऑन करूंक जाता. तांकां हें फ्रिडम दिलां, तांकां ही संदी दिल्या. आयज म्हजी उतरां आयकतात ती म्हज्या भावा भयणांनो, थोडीं जाणां तुमी तुमच्या फोनाचेर पासवर्ड दवरता. सर्वेस्पराक पासून आवघड जातलें. कोण जाणा पासवर्ड हे भाशेन ते भाशेन ते गुणायतात. कांय सोजमना पळय ते भाशेन पॅटर्न सेलफोन ते भाशेन जाला. थिंगासर एक पॅटर्न काडलेलें आसा त्या आनी एक रंगोली केल्ल्या भाशेन. अशें तशें करतात, कोण जाणा कितें करतात तें. हांव नकळो तो सेलफोन कसो उक्तो जाता. कोणाकूच कोमोंक उपकारो ना. चुकोन पासून बापूय तर मोबायल पळयत जाल्यार चेडूं उगी रावतलें काय? बायल घोवाचो फोन पळयत जाल्यार तो घोव उगी रावतलो काय? आगो तुका कित्याक गो म्हाजो तो सेलफोन? कितें उक्तें जायत जाल्यार? आनी बायलेचो सेलफोन जर घोवान घेतलो जाल्यार आतां बायलेचेर पळयात. आरे म्हाजो सेलफोन कित्याक तुवें घेतला? तेका सगळें आतां गमतलें न्हू. भुरग्यांचो सेलफोन जोरी तर आवय बापूय तर हात लायत जाल्यार व्हडट्यान बोबाव मारतात. कितें कारण काय? सगळें गुपीत उक्तें जातलें. मातशें आयकात, आयज सगळ्या लोकांचें जिवीत एका सेलफोनानूच भितर घुसलेलें आसा. असले परिस्थितीन वचों नाकात. हें म्हजें उतर आयकतात पळय ते दोन भाव आनी भयण ताब्यांत रावन जिवीत सारात. त्या दिसा ताच्या दोळ्यांचेर ताणें ताबो धरूंक ना. दावीद ताबो विसरलो. तो इतलो पडलो काय एक पोरके बायले घेवन तेजे बरोबर व्यभिचार करता. आवय बापायनो आनी भावा भयणानो, विंगली आसल्यो पळय त्या अवस्थेर जावं तो चेडो वा जावं तें चेडूं ओ कसलें तें चित्र, तें फिल्म जावं ओ कितेंय आसूं, ताजे नदर धरप म्हणल्यार सर्वेस्पराचे नदरेन ते व्यभिचार. तुमी आयकलां आसा एक व्यभिचार करचें न्हू एके अस्तोरे कडेन. वायट नदरेन तूं अस्तोरेक पळयताय, तुवें व्यभिचार केलोय. बस स्टॉपाचेर रावला आनी एका चेडवाक तूं पळयताय. एका बस स्टॉपाचेर तूं एका चेडवाक तुज्या दोळ्यान पळयताय आनी तशें पळोवपूच तें व्यभिचार करप. एक बरी न्हेसोवन आसा पळय तें चेडूं ताका तूं वायट नदरेन तूं पळयताय. सर्वेस्पराचे नदरेन तो व्यभिचार जाल्यार सराळ विंगली आसा पळय ते अस्तोरेक तूं खंयच्या नदरेन पळयतलोय. विंगली आसा पळय तो दादलो जावं तेंची बायल तुमी तेका कशीं दोळे पळयतलीं? एका लोभदणेच्या नदरेनूच न्हय. सारकेंच म्हणल्यार पवित्र पुस्तक कितें तिंगा म्हणटा तुमी जाणो? एफेसकारांचे चिठींत. आतां आमी वाजूया 5वा स्वर 3री ओड. ह्या भाशेन तुमचे मदें व्यभिचार आनी कसलें तें अशुध्द कार्य. व्यभिचार म्हणल्यार कितें तें तुमी जाणाव? काजार जावचे पयलीं चेडो आनी चेडूं इश्टागत म्हणटात, मोग म्हणटात आनी आपल्याक जाय त्या भाशेन तीं जियेतात. कांयच सारकें रावना आनी मागीर थिंगासर व्यभिचार. व्यभिचार म्हणल्यार कितें? घोव आसतना बायल आसतना पूण नाका जालेले अस्तुरी आनी दादल्या बरोबर सरीगत करप म्हणल्यार व्यभिचार. नाका जालेले संबंद व्यभिचार जावंक येता. सर्वेस्पराचे नदरेन तें सारकें व्हडटेंच एक पातक. त्या पासत पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमच्या मदें व्यभिचार वो कसलें अशुध्द कार्य ओ कसलें लोभदोणेपण खबरो पासून. कितें म्हणटा थंय? असल्यो खबरो पासून तुवें करच्यो न्हय. व्यभिचार करपूच न्हय पूण ताच्यो खबरो पासून तुवें करच्यो न्हय. व्यभिचार करपूच न्हय पूण तें नांव पासून तुवें घेवचें न्हय. त्या विशयाचेर तुवें उलोवंकूच उपकार ना. त्या म्हणजे तुवें तें चिंतूंकूच उपकार ना. हें सर्वेस्पराचें स्टँडर्ड जावन आसा. नॉट इवन अ थॉट. तुका तें चिंतप पासून येवंक उपकारो ना. सकाळीं सांजें म्हणल्यार तें पिक्चरां पळयता पळय ताचें म्हणचें कितें? तातूंतच तो बुडलेलो आसा. दावीद असलो मनीस पासून थिंगा बुडलो. ताणें आपल्याच्या दोळ्यांचेर कंट्रोल करूंक ना. कितें म्हणटा तें बायबलान पळयात. जे मेरेन पवित्र मनशांचें आसा पळय तातूंत तुमी खबरो पासून करच्यो न्हू. तुमी पवित्रतायेन जिवंक सोदता जाल्यार तुमचे मदें हाचो विचार पासून येवंक उपकारो ना.
आनी जी लॉजीक पावयतात ना फकाणां करप आनी दुसऱ्यांचे थिंगा बेपरवा करप, कित्याक असल्यो उतरां सारकी न्हय, पूण दिनवासनीचीं उतरां उलोवचीं. खरें म्हणल्यार अशुध्द आसा पळय ती उतरां पासून येवची न्हय. लॉजीक घालता पळय तसलीं उतरां तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरोंक उपकारना. फकाणां कोत्ता तसलीं उतरां. एका चेड्याक वो चेडवाक तूं ताणेन घालताय तसलें, ताका ताणेन घालताय, ताका तूं पळयताय तसलीं उतरां तुवें उलोवचेच न्हय. तुज्या उतरां पासून कसलें अपवित्रपण आसूं उपकारना. तुज्या चिंतनांनी पासून कसलें अपवित्रपण आसूं उपकारना. तुमची नदर पासून अपवित्र आसूं उपकारना. हें तुमकां बरें न्हय. आनीक जे व्यभिचार कोत्तात तांचे विशयान कितें? आयकात. जुजेचे मारिया कडेन सोयरीगोट जाली. सोर्वेस्परान सांगलां म्हणून जुजे वचोन थिंगा मारी लागीं लग्न जालो. कितें घडलें तें पळोवया. आतां आमी ती वोड वाजूया. मातवाचें शुभ वर्तमान पयलो आनीक वोड 20. जेन्ना हो ताच्या मनांत अशें चिंततालो आसतना तेन्ना स्वर्गदूत ताच्या मनांत येवन अशें म्हणूंक लागलो, आयक जुजे, तूं मारयेक तुजी पतीन कशी घेवपाक येना काय, कित्याक ताच्या गर्भान आसा पळय तें. त्या पवित्र आत्म्या वरवीं तें उत्पन्न जालां आनी तूं ताचें नांव जेजू म्हूण दवरतलोय, कित्याक तो ताच्या लोकांचो तांचे वरवीं ताका सोडवण दितलो. 24 आनीक 25 वोड हांव वाचतां. तेन्ना जुजे न्हिदेंतलो उठलो आनीक देवाच्या हुकमा प्रमाणें तो आपले बायलेक घेवन आयलो. आनीक जे मेरेन तियेन पुताक जल्म दिवंक ना त्या मेरेन पासून ताणें कुडीचो संबंद दवरूंक ना. वॉट अ सेल्फ कंट्रोल. वॉट अ सेल्फ कंट्रोल. जुजेचें हांगासर कितलें व्हड तें ताब्यान तो दवरता. लग्न जालो. जुजे आनी मारीचें लग्न जालें. तांचें लग्न जालें जाल्यारूय जुजे ताणें मारयेक मात्तूय हात लावंक ना. केन्ना पर्यान? चे पर्यान जेजू क्रिस्ताचो जल्म जावंक ना. आनी आयच्या काळार काजार जावप म्हणल्यार तें पयस, एंगेजमेंट जाता थंयसरूच आसा. एक दीस एक पाड मनीस म्हजे लागीं आयलो. पास्टर अशें म्हणून एक वेडिंग कार्ड दिता. म्हजें काजार आसा पास्टर, आनी थिंगासर वेडिंग कार्ड दिता आनी मिठाय दिता. आनी हांवें ताजे पासत मागणें केलें. 6 म्हयन्या उपरांत परतून तो घेवन येयलो. मिठायेचें बॉक्स घेवन आयलो. पास्टरजी एकदम बरी खबर आसा. कितें जालें? म्हाका चेडो जालो पास्टर. तुवें हांसता कित्याक? लग्न 6 म्हयने आदींच तें घडलें. 6 म्हयने जाता थंयसर आसा आनी चेडो जालो. आतां कारण कितें पळय तें तुमी समजचें. चेडो आनीक चेडूं कुडीचो एक वोट. लग्न जाल्या उपरांतूच तें जावचें. लग्नूच तें लायसन दिता. त्या मेरेन तो दादलो आनी ती अस्तोरी पवित्रतायेन जिवंक जाय. लग्न एकदम रेस्पेताची घडणी आनी तुजें बी शाणें तें दाग आसूं उपकारना. पवित्र जिवचें पवित्र पुस्तक म्हणटा. आयज काल अशें घडटा काय? मारी एकदम पवित्र आसली. जुजे सारको प्रामाणीक आसलो. दोगांयचें लग्न जालें. पूण जुजे ताची बायल जावनूय एकेच रुमान रावन एकेच घरान रावनूय तियेन मारयेक मात्तूय हात लावंक ना. तुमी कारण जाणात, ताब्यांत रावलो. पवित्र आत्म्या वरवीं म्हजी पतीन आतां गर्भेस जाला आनी तो जल्माक येवचो आसा. तो एकदम पवित्र आनी तो पवित्र ह्या संवसारांत जल्मोंक जाय जाल्यार हांवें पवित्रकायेन जिवंक जाय. स्वताचेर ताबो. पूण आयज कालच्या दिसांनी आमी कितें देखतांव? जायतीं तरणाटीं लग्न जावच्या आदींच 4 लोकां लागीं, 5 लोकां लागीं, 10 लोकां लागीं चेड्या सांगाता पातकी कार्य कोत्तात. जायते चेडवां कोणें पातकाचें कार्य कोत्ता. सकाळचो एक बॉयफ्रेंड, दनपारचो एक बॉयफ्रेंड आनी रातचो आनी एक बॉयफ्रेंड. आदल्या कंपनीन 3, नव्या कंपनीन 3 आनी फुडल्या कंपनीन 3. ह्या भाशेन तोंडे पिरायेर आपल्याची कूड अपवित्र कोत्ता तीं. अशुध्द कोत्ता ते कितलेच आयज चेडे चेडवां आसा न्हय? असलीं वायट मनशां ना काय? लग्न जावच्या आदींच कितल्या जाणांक आवय केल्या. 17 ज्या दिसा दाविदान पातोक आदारलें, सोर्वेस्परान खास लायली. दाविदाक खास लायली. दाविदाक खास लायनासतना सोडूंक ना. तुमकां आनी म्हाका कसो सोडटलो? सेल्फ कंट्रोल तुज्या दोळ्याचेर आसोंक जाय.
सेल्फ कंट्रोल तुज्या चित्तांनी आसोंक जाय. सेल्फ कंट्रोल तुज्या उलोवपांनी आसोंक जाय. सेल्फ कंट्रोल तुज्या कुडीच्या दरेक बागेंत आसोंक जाय. अशें तुवें रावंक जाय जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या हातीन तुवें रावचो. तेन्नाच हें घडोवंक जाता. असले खुरपे पासत आमी मागणें करुया काय? दरेकली आपल्याचें मान बागोवन मागण्यांत भाग घेवया. पवित्र स्वर्गीच्या बापा, सेल्फ कंट्रोलाच्या विशय सारकें सुटावें करून तूं आयज आमच्या लागीं नीटकायेन उलयलाय. बापा, आमी बायले वाटेन कितल्यास बळीश दिसत. 1000 लोकांक मारता पळय तो सॅमसन, आपल्या दोळ्यांचे ताणें ते ताब्यांत ते दवरूंक ना. गोलियाताक मारता पळय तो दावीद, आपल्या कुडीच्या लोबदोणेक पासून ताणें ताब्यांत दवरूंक ना. देसांत आनीक दुसरो राज करपी आनी दुसरो राजा ना अशें चिंतून आपल्याचे कुडीच्या लोबदोणेन आपणाचोच तो नाश कोत्ता. हें सगल्या विशयी तुवें पवित्र पुस्तकान बरोवपाचें कारण आमी चोत्रायन जिवच्या त्या पासत. सोम्या, आमच्या उलोवपान आमी अशुद्ध जावची न्हय. आमच्या विचारान आमी अपवित्र जावचे न्हय. आमचे नदरेन पासून अपवित्रपण आसोंक उपकारना. आनी आमचे कुडीच्या बाबतीन उलयत जाल्यार आमचे कुडीक पासून कोणाच्यान हात लावपाची परवानगी ना. असलें खुरपा, असलें पवित्रपण, असलें ताब्यांत दवरता तें, असलें सेल्फ कंट्रोल तुज्या कुरपे वरवीं, तुज्याच काकलुती वरवीं, तुज्याच आदारा वरवीं आयज मागणें कोत्तात पळय तांकां सगल्यांक हें फावो जावंक हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागतां बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.